डिस्कशन जालें म्हळ्यार आमकां अवेरनस करपाक जाय चोरी जावपाक लागले लोक घरान भोंवपाक लागला की पुलीस म्हूण सांगताय नागवा देखून एक केस येयल्या की सिस्टर म्हूण सांगून भोंवता मागीर ताका लागून कितें इश्यू आय जाल्यार आमकां सांग म्हूण अवेरनस करपाक आमकां आपूण जाय गोवाय आम पुलीस फॉर्म वेरिफिकेशन तेंय बी चालू आहा सगळें लोकांनी बी बरे भाशेन कॉपरेट केला पंचायतीकूय आनी पुलीस स्टेशनाक. As reported, evidently crimes जाता the modus of operandi explain करपा elected members आमकां पयले SP आनी ताणें सांगलां ते भाशेन they come in the what is that dressed up as cops or they say that they are civilian cops आनी ते येता आनी तुमगेल्या भांगार तूं प्रोटेक्ट करूं जाय म्हणटा पण आमगेल्या गोंयच्या लोकांक ऑर्नामेंट्स घालपाक संवय आसता तर ते ऑर्नामेंट्स काडटा आनी आमी प्रोटेक्ट करून घरान दिता म्हणटाय नाजाल्यार ते पॅकेट काम दिताय आनी ते पॅकेट मागीर चेंज करता आनी भांगार चोरून तें एक जालें आनी प्लस तुगेले आनी कितें कितें इश्यूज आहा ते जाल्यार मिटींग आपली वास्को ऑफिसान रिगार्डींग तितले क्रायम वाडटे गांवांनी तेजे मातशें कंट्रोल घेवलो DySP आनी PN आमकां थोडी पिक्चरां दिले जस्ट टू सर्क्युलेट इन आवर विलेज ते कोण येतले जाल्यार मातशें प्रिकॉशन घेवपाक लागलो ताका लागून आमकां आपयलो DySP मिटींग आनी इन्फॉर्मेशन कमात करून आमी ते अवेरनेस आमी आमच्या गांवांत सगळें स्प्रेड केलें. अवेर रावपाक जाय लायक स्पेशली जे आतां लोक वोताय कितें वस्तू घेवन येताय वो कितें घेवन येताय तेजे मातशें नदर दवरपाक जाय कित्याक ते घरा जे हें आहा सरावंडिंग्स आहाय ते हें तेन्ना थिंगा चोरी जावपाक लागून जाली मिटींग DySP कॉल आउट केल्ली फॉर द अवेरनेस खाली फाटीं डुप्लिकेट पुलीस जावन एक बायलेचें तेंच्यांनी भांगर काडलें आनी चोरेक गेलें ते खातीर हें जावपाक जायना म्हणून प्रत्येक मुन्सिपालिटी म्हणाल्या पंचायतीन सगळे हांकां आपयलेले पंच सरपंच कावन्सिलर आनी सांगलेलें बाबा अशें तुमच्या गांवांनी तुमी अवेरनेस करा आनी लोकांक मातशें सांगा बाबा अशें अशें गोश्टी जाता म्हणून आतां कशें जालें काय लास्ट टायम तो इन्सिडंट जालो तो कसो जालो ती बायल येयली आनी ताका सांगलें बाबा आपूण पुलीस म्हणून आनी हांगा आतां हालींच चोरी जाल्ली आहा पूण तुजें भांगर तुमी काडून दवर म्हणपालो आनी तेणी काडलें आनी तें दिलें आनी तेणी तें पेपरान रॅप केलें आनी ताका दुसरोच पेपर काडून दिलो आनी तो भांगराचो पेपर आपल्या तेतून आपूण घेतलें आनी एका दिलो बेश्टो रॅप केलो तेतून कितें घालून दिलें फातर वा कितें कसलो हे तितल्याच वजनाचो पूण ती गेली आनी ती गेली जेन्ना ती घरा पावता तेन्ना कळ्ळें बाबा आपणाचें भांगर चोरी जालें म्हणून. पूण अशें सगळ्या लोकांक जे खास करून जे आमचे सिनियर सिटीजन बायलां जी ऑर्नामेंट घालता भांगर चेनी घालून वयता आनी ते सडन टायमाचेर ते तांकां हें करून ते अशें करता म्हणजे खंय तरी जावचें न्हू म्हणून तेंच्यांनी अवेरनेस म्हणून तुमी एक रिप्रेझेंटेटीव म्हणून त्या एरियाचे ते सांगचें म्हणून तेंच्यांनी आपयलें मिटींग बरी जाली मिटींग. पब्लिकाक इन जनरल अलर्ट करपाक आतां काही दिवसांनी थोडे स्ट्रे इन्सिडंट्स जाले जेतून कल्प्रिट्सान आपूण पुलीस आसा म्हूण अशें इम्पर्सनेट करून एल्डरली बायलां जी आसता जाणटी बायलां आसता तांकां तांच्या अशें भांगर काडून बी तांकां सेफ दवरा अशें बी अशें हें करून तांकां मिसगायड करून ते भांगर लुटले चोरून व्हेले. सो जाणटी बायलां अशें विश्वास दवरता हे पुलिसूच आसतले बी म्हणून आनी ते अशें घेवन तांकां बळी पडटा. सो एक ऑन अ लार्जर स्केल अवेरनेस जावचे खातीर आमी हेका आयज पंचायताक आनी मुन्सिपल तांकां तांचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आसा तांकां इनवॉल्व करून तांकां अवेर केले टू द ग्रासरूट म्हळ्यार प्रत्येक घरान तांचे थ्रू कावन्सिलर्स वॉर्ड मेंबर्स हो मेसेज पावोवचो आनीक तांचे वेरियस मेकॅनिजम्स आसा वॉट्सॅप ग्रुप्स आसा ग्रामसभा आसता ज्या पद्दतीन पॉसिबल आसा आमच्या पुलिशे सायडीन आमच्या बीट पुलिसांतल्यान आमी करताच ते बट तांच्या थ्रू ही मेसेज पावोवची आनी हे पयलीं अलर्ट जावचे अवेर जावचे आनी अशें फुडें बळी पडचे न्ही म्हणून एक प्रिवेंशन इज बेटर अशें म्हणून आमी एक मिटींग ऑर्गनायज केली.